पंचायती इलेक्शन आयिल्लें सरपंच पोस्टाचें विलेज पंचायत बोमा वाडपणा आनी श्री सुनील धर्मा जल्मी हो अनअपोज इलेक्ट जाला सरपंच. ओके. आणि ताका प्रपोज कोणी केलो? प्रपोज दामोदर नायक आणि अब्दुल खान ही सेकंड. सो ही इज डिक्लेअर्ड एज अ सरपंच. थँक्यू. सरपंचाची निवड जाली. सो कशें कितें तुका टफ आशिल्लें काय कशें कितें निवड जाली? ना टफ नाशिल्लें आयज इलेक्शन, कारण नो कॉन्फिडन्स मोशन येयल्लेलो तेन्ना आयज इलेक्शन आमचें डिक्लेअर जाल्लें PDO ऑफिसातून डायरेक्टर ऑफ पंचायत. आनी सगळे म्हाजे सगळे वांगडी पंच सदस्य दामोदर नायक, आदम, मिताली, प्रतिमा, शेला नायक तांकां थँक्यू म्हणटा. तेणी म्हाका अनअपोज आयज सरपंच म्हणून विलेज पंचायती बोमा इलेक्ट केलेलो आसा. सो विकास कामाच्या बद्दल खूब काम आसा. विकास काम जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुजो विचार कितें आसा? डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी इमिजिएटली आतां मिटींग घेवन बाकीचे जे पेंडींग जे वर्क जे आसा ते गव्हर्मेंटा थ्रू आमी प्रोसेस करून कंप्लीट करतले. मेन म्हणजे नवी बिल्डींग त्या संदर्भात कितें विचार तुजो? न्यू बिल्डिंगेचे प्रपोजल आमचे ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन आसा, ते आमी बेगीन मूव करून प्रोसेस करून कंप्लिशनान हाडटले. सो एक संघ रावन तुमी हें कार्य करतले? आयज एक संघ आसा, तुमकां सगळ्यांक तुमकां दिसता आमी युनिमसली आयज आमी सरपंच जालेले आसा. सगळ्याचो एकजूट आसा, गांवचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी गांवांत जी पेंडींग उरलेलीं कामां आमी सगळे एकजुटीन काम करता. आतां आमी कितें म्हणपाचें, ही पंचायत मगोची म्हणपाची काय BJPची म्हणपाची? मगो आनी BJP मागो BJP युती सरकारांतल्या कारणान ही पंचायत जी आसा युती सरकाराची अशी म्हणपाची. आनी सरकाराचो तेंको आसल्यारूच गांवचो विकास जातलो. त्या दृश्टिकोनातून सरकाराचो आमकां तेंको मेळटलो.